अच्छा, सायन्स अँड सिम्टम्स कितें म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम किंवा हायपरथायरॉइड, लेट्स कम वन बाय वन. आता म्हणजे नक्कीच चिन्ह किंवा लक्षणां कशी असतात की तातूंत आपल्याक दिसपा जाय आपल्याक कितें तरी थायरॉइडाक प्रॉब्लेम आसूं शकता. सो हांवें सांगल्या प्रमाणे जे हायपोथायरॉइडिझम जे आसा हेचें प्रमाण जवळ जवळ म्हणजे मोस्ट ऑफ द केसीस ऑफ थायरॉइड डिसऑर्डर हायपोथायरॉइड म्हणजे तेंचें सिक्रेशन कमी प्रमाण किंवा केन्ना केन्ना सिक्रेशन अजिबात जायना. हाचो कॉमनस्ट कॉज म्हणजे एक ऑटोमियन डिसीज आसा तेका आमी हाशिमोटोज थायरॉइडायटीस म्हणटा. आनी हाशिमोटोज थायरॉइडायटीस जाल्ल्या कारणान म्हणजे ऑटोमियन म्हणजे कितें आपली जी प्रतिकार शक्ती इम्युनिटी आसा तीच आपल्या अगेन्स्ट म्हणजे त्याचो वापर जाता आनी थायरॉइड ग्लँडाचो एफेक्ट जावन थायरॉइड ग्लँडाचें जें काम आसा जें फंक्शन आसा तें खूब प्रमाणान कमी जाता. सो जेन्ना हे थायरॉइड ग्लँडाचें फंक्शन कमी जाता तेन्ना T4 आनी T3 लेवल ऑटोमॅटीक ते कमी जाता आनी हेचो इफेक्ट डायरेक्ट प्रत्येक सिस्टमाचेर जाता. म्हणजे आपले हांवें सांगल्या प्रमाणे पयलींच प्रत्येक ऑर्गन आनी सिस्टम जाता. आतां कॉमनस्ट सायन म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम जे पेशंट जाता म्हणजे इन्क्रीज इन बॉडी वेट, तुमी सडनली तुमचें वेट वाडपाक लागता, ओबेज जावपाक लागता, तुमकां खूब पुरो जाता, तुमकां मसल विकनेस जाता, तुमचे जॉयंट पेन जाता, तुमकां खूब लिथार्जी म्हणजे नुजो दिसता, आळस नुजो दिसता, खुबशी थंडी खान येता आनी तशेंच इवन मूड डिसऑर्डर्स तशेंच हेअर फॉल, मेन्स्ट्रुअल डिस्टर्बन्सीस, मेन्स्ट्रुअल फ्लो वाडटा आनी केन्ना केन्ना इवन देर इज सर्टन केसीस आमकां मेमरी लॉस, पेशंट डू कंप्लेन ऑफ मेमरी लॉस इन दीस पेशंट आनी मेनी टायम देर आर समटायम देर इज अ वॉयस चेंज. सो एनी पेशंट वीथ द वॉयस चेंज वीच इज क्रॉनीक म्हणजे तुका कांय हें केन्ना आमी थायरॉयड इन्वेस्टिगेशन करून तेचो आमी ते इन्वेस्टिगेट करून आमी तेका हें करूं शकता की वॉयस चेंज इज एट्रिब्युटेड टू द हायपोथायरॉइडिझम. सो दीस आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ हायपोथायरॉइडिझम केस. बरें, म्हणजे हायपोथायरॉइड हायपराचें कितें आसता डॉक्टर? हायपोथायरॉइडचे सिम्टम म्हणजे आतां हे जे हांवें सांगले ते हायपोथायरॉइड सिम्टम म्हणजे चड सिक्रेशन. ज्यो सिम्टम्स हांवें आतां सांगल्या त्याचे एक्झॅक्टली ज्यो ऑपोजीट सिम्टम्स आसा त्यो सगळ्यो हायपोथायरॉइडिझमान दिसता. हायपोथायरॉइडिझम कितें जाता पेशंटाक आतां इंटॉलरन्स टू कोल्ड इन हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे थंडी खाता पेशंटाक सामकें गरम जाता, मिनींग ही कॅनॉट बेर द हीट, एन्झायटी, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन आनी तशेंच मेन्स्ट्रुअल डिस्टर्बन्सीस, लॉस ऑफ बॉडी वेट म्हणजे एकदम बारीक जावन येवप. हय. सो तशें दोळे भायर येवप तेका आमी एक्झॉफ्थाल्मस म्हणटा. सो हे कांय ज्यो सायन्स एंड सिम्टम्स आसा त्यो हायपोथायरॉइडिझम आमी सस्पेक्ट करूं शकता.